सांगा म्हाका रिक्षा कशी की जाल्या? बंद पडले वयता भाडे मारपाक हय रासाचेर बंद पडले म्हणून आमी हांगा दवरली. कोण रातचो कोण मेळटा हेल्प करपाक? कोण मेळना, हांगा दवरली आनी गेलो घरा कडेन गेलो आनी न्हिदलो. आनी सकाळीं जाल्यार राती कोण उजो घातलो कोण जाणा, म्हाका कांय खबर ना. रातचो कोणी तरी उजो घालून गेलो कोण? हय हांगा फोन मारलो हेका पयलो हो येयलो जाल्यार पळयलें हांगा फायर ब्रिगेड बी येवन उजो पावलेला रातची. म्हाका कांय खबर ना ती. तुमी खंय भाडे मारताले? कदंबाचेर. हय तुमकां आतां कितलें नुकसाण जालां आसलें अंदाज फूल गेली रिक्षा तुमची? हांव वयतालो कितले 5:30 हांव वयतालो सकाळी. हय गाडी येवं येतालो न्हू 5:30 गेल्यार नंबर मेळटा ना. गाडी खूब लागतात, खूब लागली म्हणटकीर नंबर मेळना थंय, खाली येवपा पडटा. वचोन 2 नंबर मारप येवप आमी आनी कांय ना. मागीर वचना हांव परतो. हय आमचे जे तिनी गाडी आसा न्ही ती टायमिंगा वरली 15-15 मिनटां डिफरंट आहा. पयली 2 लागल्या, दुसरी रिक्षा ती 2:15 सुमार, तिसरी रिक्षा 2:15-2:30 सुमार. अर्द वरा भितर तिनी रिक्षा लागतात. आनी सेम प्रोसिजर म्हणजे तोच आसा. तुमी फाटल्यान दाखयता हांगा आमचे तिनी रिक्षाची कितें केल्लें आसा. आमची तिनी रिक्षाची कितें जाल्लें आसा, एक डिक्की ओपन केल्या पळय हांगा एका चावी आसता. चावी जी आसा ती ओपन केल्या आनी भितरले लॉक काडला. हांगा एक लॉक आसता तो लॉक काडला आनी अशें दाखयता पेट्रोल पायप जो आसा तो इंजिनाचेर सोडला आनी भितरल्यान उजो लायला. तिनी रिक्षा सेम केल्ल्या, डिफरन्स कांय ना. जेन्ना आमकां कळ्ळें फायर ब्रिगेडाक बी फोन केल्लो न्ही, आमी कमिटी मेंबर तर आमी सकाळीं हांगा आयले, पुलीस बी येयल्ले, प्रोसिजर केला. आतां सद्या कितें आमचे रिक्षावाल्याचे हाल अशें आहा की एक भाडें ना कांय ना लॉकडावनान आनी हे सद्या अशें केल्या. पूण हें आमी कन्फर्म सांगपाक शकता की ज्यो मनशान जें केलां न्ही जो जाणा मनीस तेणेंच केल्या. कितें आमी पुलिसाक बी रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी की जाता तितके पुलिसान आमचे रिक्षावाल्याचे कितें आसा एकूच कोण आसा ताका दवरपाचो. ना जाल्यार फुडें आमी रस्त्यार देवपाक शकता, कित्याक की आमकां आधार कोण ना. लॉकडावनान सुद्दां आमी इतले रिक्षावाल्यान त्रास काडलेले आसा आनी ही रिक्षा पळयात तुमी सगळी लासून गेल्ली आसा. भितरल्यान सुद्दां कांय ना सगळी टोटल गेल्ली आसा. ही रिक्षाची अशी परिस्थिती आहा. तर आतां आमकां आधार कोण, आमकां कोणूच दितात ना कांय ना. कोणा कडेन आधार मागपाचें आमी रिक्षावाले. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव जावेद खान. त्यावेळी तुमचें हें कितें असोसिएशन? रिक्षा क्रांती ऑटो रिक्षा एसोसिएशन हांव कमिटी मेंबर. आमचो प्रेसिडेंट सद्या सीक आसा, ताका लागून तो येवपाक पावना. आमी कमिटी मेंबर सगळे हँडल करपाक लागला. पुलीस स्टेशनार बी आमी फातोड्याक सगळे केल्ले आसा. केन्ना कळ्ळें तुमकां गाडी लासला म्हणून? राती आमकां दोना राती 2:15 भितर जाले. राती 1:30-2 सुमार जाली. मागीर तुमी कशें पावलेले? भायर येयले ते वाडेवाले मातशे येयले ते उदो लागले म्हणून सांगले म्हणून भायर येयले. तेन्ना फायर ब्रिगेड फोन मारले आनी पोलीस येयले. मागीर तेन्ना सगळें हे करून हे केलें. तेन्ना म्हणून ते जालें. पुलीस कंप्लेंट केली तुमी? हय केले ते पुलीस. रात्री 1:30-1:15 सुमार घरान जाना उजवाड भायल्यान पळोवपा आयलें. भायल्यान पळोवपा आयलें जाल्यार सगळें उदो पेटला. रिक्षा उजो पेटलेलो? सामकें वयर उदो पेटलेलो. उदो पेटून मागीर आमी सगळ्यांनी पालयलो. ओके. कितले रातचे 1:30 सुमार? रात्री 1:15 सुमार. ओके. आनी कितले सुमार तुका अंदाज रिक्षा नुकसान जालां हें? कंप्लीट गेली रिक्षा? रिपेर करपाक मेळना. तुमी रिक्षा भाडे मारताले हितून न्ही? हय कदंबा बस स्टँडार मारली. कदंबा बस स्टँडा कडेन. कोण कितें आसपाक शकता? कितें तुका अंदाज कांय सांगपाक शकना न्ही? कांयच ना. आनी हांव चडसो वचना. जेन्ना म्हयन्यान एक फावटी 2 म्हयन्यान एक फावटी हातां ऑपरेशन केलां जाला हांव चडशें हें करना.